नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. दुबईत सुरू आशिल्ल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधित केले. ह्या संमेलनांतल्यान घेतिल्ले निर्णय पुराय संवसाराक मार्गदर्शन करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. सुशासनाच्या वाटेन भारत कशा पद्धतीन मुखार सरला हाचेर लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घालो. भारत बेगीनूच संवसारांतली सगळ्यात व्हडली तिसरी स्टार्टअप इकोसिस्टम आसतली अशें संमेलनाक संबोधित करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. रिजर्वेशन भी दिया है. हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं. बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संयुक्त अरब अमिरात देशाच्या भेटेत संयुक्त अरब अमिरातचे उपराष्ट्रपती मनसूर बिन झायद अल नह्यान हांच्या वांगडा द्विपक्षीय बसका केली. ह्या बसकेत विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हाजीर आशिल्ले. दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय संबंध अधिक घटमूट करपाविशींची भासाभास ह्या बसकेत जाली. ह्या वेळार संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रधानमंत्र्या वांगडा त्यांची बसका जाली. आंदोलन करपी शेतकऱ्यांकडेन चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी परत एक फावट सांगलां. आयज नवी दिल्लीत खबराकारां कडेन उलयतना शेतकार संघटनांनी चर्चा करून प्रस्न सुटावो करपाक फुडें येवचें तशेंच सामान्य लोकांक कसल्याच तरेचे त्रास जावचे न्हय म्हूण सहकार्य करचें असो उलो तांणी मारलो. मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो. अस्तंत बंगालात हाली जाल्ल्या संदेशखाली घडणुकेक लागून भाजपान अस्तंत बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसाचेर टिका केल्या. नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी मौन पाळ्ळां हें खेदजनक आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीचोच फुडारी घुस्पल्लो आशिल्ल्यान हें प्रकरण हुस्को करपासारकें आसा अशें तांणी सांगलें. जो हमारी बहनें पश्चिम बंगाल में हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया है, जो जनजातीय समुदाय से आती हैं और टीएमसी के गुंडे दिन दहाड़े पिस्तौल लगाकर शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं. उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है. बहुत ही चिंताजनक है. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी राज्यातल्या 160 कर्करोग दुयेंतींक राज्यपाल विवेकाधिकार निधींतल्यान अधिक मजतीचें वांटप केलें. राजभवनातल्या दरबार सभागृहात आयोजित कार्यावळीत आमदार दिगंबर कामत, राज्यपालांचे सचिव M.R.M. राव
राज्यपालांचे अतिरिक्त सचिव संजीव गावस देसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रीता पिल्लाय लेगीत हाजीर आशिल्ली. that cancer patient as well as dialysis patient, 25,000 rupees each giving. Now more than 2,000 people we are distributed. Today 160 patients are given. So in a way Rajbhavan is always we are visiting the villages and giving it. Now that visit is over. That is why today 67 patients we have distributed and others will be through Tahsildar in their houses it will reach. It's a wonderful scheme because instead of coming Rajbhavan and giving application, nothing is there. The local MLA or responsible persons, they are giving the list and we are doing it. It is presumed to be bona fide and we are doing it. And village visit also, we realize the feeling of the pathetic condition in certain areas. So we are giving more and more attention there. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल दक्षिण गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक कार्यालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार आनी गोंय भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दाजी साळकार, उल्हास तुयेकार, संकल्प आमोणकार, दिगंबर कामत आनी हेर भाजपाचे वडील फुडारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फक्त भाजपाचे डबल इंजिन सरकार देशाक उदरगतीच्या वाटेन व्हरपाक शकता अशें सांगलें. या फावटी माननीय मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री करपा खातीर साऊथ गोंयांतल्यान कमळ फुलपाक जाय. म्हाका निश्चित खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा, म्हणजे फोंड्यापासून मार्मागोवा पर्यंत आणि सांग्यापासून काणकोण पर्यंत मडगांवांतल्या सालसेतीतल्या लोकांचेर म्हाजो विश्वास आसा. सालसेतीत हांव पुराय जेन्ना भोंवता आणि पुराय फाटले फावटी ज्या पळय मोदीजीच्या सभेक पळयले, सगळ्यांनी सांगलां ना मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री जावपाक जाय हे आमी निश्चितच ठरयलां. आमी सगळे जाण तुमच्या बरोबर आसा, कारण ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ज्या पद्दतीचो ह्युमन डेव्हलपमेंट गोंयांत केला तो हाज्या पयलीं केन्ना जावनाशिल्लो. आणि तो हाज्याय फुडें आमी म्हणटा की चुकून सुद्दां काँग्रेस हो केन्नाच करपाक शकना. फक्त जर कोण करपाक शकता आसत जाल्यार डबल इंजिनचेच सरकार करपाक शकता आणि परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर हांगासर आमी म्हणटा दक्षिण गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टी निवडून येवप गरजेचें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकाची 350 वर्सां मनोवपी सुवाळो 18 आनी 19 तारखेक दिवचले आनी परवरे आयोजीत जातलो. ही कार्यावळ गोंय पर्यटन खातें आयोजीत करता. पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी 18 आनी 19 फेब्रुवारीक दिवचले वेगवेगळ्या संस्कृतीक कार्यावळी तशेंच मिरवणुकीचें आयोजन जातलें अशी म्हायती दिली. 19 फेब्रुवारीक जावपी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसतले. 19 फेब्रुवारीक परवरे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचें अनावरण जातलें. ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन लोकांनी हजर रावचें असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची सगळी काणी सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान सुरू जी आसा ताज्या खातीर सगळ्यांचे मत जालें की बिचोले मतदारसंघात तालुक्यान आमी तो स्टेट लेवल प्रोग्राम पर्यटन खात्या तर्फे करचो म्हणून. ताज्या खातीर तो पूर्ण स्टेट लेवल प्रोग्राम बिचोले जातलो आणि बाकीचे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे हांवें सांगल्या ते मडगांव आसूं, पणजे, फोंड्या, वास्को, म्हापशां, पर्वरी, सांखळे हांकां फक्त आमी ते देणगी दितले एज टुवर्ड्स द म्युनिसिपॅलिटी, जातूंतल्यान ते आपापले कार्यक्रम आपापल्या कमिटीक घेवन कशे ते करतले. सो आमी थंय येवन वेगळे कार्यक्रम आनी करचे ना, आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी हांगा बिचोले आमी कार्यक्रम करतले. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.